40,000 Goans, talented Goans, migrate out of Goa every year. We have the problem of the coal hub, the 3 linear projects, the problems of fishermen, the problem of mining, the problem of unemployment, the problem of women's safety on the streets of Goa and the beaches of Goa. This government will not mend its ways. We cannot make this government mend themselves. We have to therefore end the government of Goa in February, and I ask you to work tirelessly, zealously, unitedly, with the confidence that we will ultimately win Goa. Remember, whoever wins Goa wins India. We won Goa in 2007, we won India in 2009. We lost Goa in 2012, we lost India in 2014. We will win Goa in 2022 and we will win India in 2024. कॉन्स्टिट्युएन्सी दोन्ही इलेक्शना पळयली जाल्यार दोन्ही इलेक्शनाचे रिजल्ट आशिल्ले ते मिलिंदाच्या अगेन्स्ट आशिल्ले क्लियर दोन्ही इलेक्शन कारण तो जो मदीं कोणाकूय दवरता मतां फोडपाक आनी थंय तो 2 इलेक्शनाक सक्सेसफूल जाल्लो आशिल्लो तसो पळयलो जाल्यार तसो मॅन्डेट मार्मागोवाच्या मतदारसंघात मिलिंदाक केन्नाच दिलो ना कारण मिलिंद म्हणजे तो सामको करप्ट आनी रिवेंजफूल पॉलिटिशियन लोकांना तेणें काबार केल्ले आसा लोकांचे वोटींग रायट तेणें डिस्ट्रॉय केल्ले आसा आनी त्या हेतूंतल्यान तो डिवायड करून जिखपाक सोदता आतां सुद्दां तो कॅन्डिडेट टीएमसीक दिवपाक सोदता म्हणजे तांकां खबर आसा बीजेपी कॅनॉट डिफीट काँग्रेस आनी इन मार्मागोवा बीजेपी कॅनॉट डिफीट काँग्रेस आय एम रिपीटिंग लास्ट टायम आम आदमी पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक तेणें पर्रीकरा कडेन दिलो आनी पर्रीकराक सांगून तेणें आम आदमीचो कॅन्डिडेट घातलो आनी त्या कॅन्डिडेटान 240 मतां घेतली 246 246 मतां घेतली आनी समकल 140 मतांनी पडलो तेजे पयलीं इलेक्शनाकूय तेंच जालें म्हणजे एक मॅन्डेट सारको क्लियर आसा लोकां भितर की ह्या मतदारसंघात सगळे लोक युनायटेड जावन फक्त काँग्रेसीक मारतले जे कोण कॅन्डिडेट घालतले मतां फोडपाक ते सक्सेसफूल ह्या फावटी जावचे आमकां तरी पासून अजून पर्यंत सगळे आमचे कार्यकर्ते तशेंच आसा आनी सगळ्यांनी बरे भशेन एक वांगडा वचून आमी एक लोकांक सगळ्यांक मेळून डोर टू डोर जी पेम्पलेट जी म्हारगाई वाडला हेजे